Praise the Lord. तुमका समेस्तांक बरो येवकार मागता. गुड मॉर्निंग. आज देवाचे उतार आयच्या दिसा संदेश आज आमी आयकुया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आज जेजू आमकां सांगता आयचे देवाचें उतार ह्या इवांजलीचें गॉस्पल लूक चॅप्टर 10 verses 1 to 12. लुकास इवांजल 10 अध्याय 1 to 12 वाक्य आमी वाचतात. आनी थंय सांगता आमकां 22-70 जाणांक धाडटा. हो सगळो म्हयनो मिसांवाचो म्हयनो. मिसांवाचो म्हयनो म्हणटना आमचे मिसांव आसा आमकां देवान दिलेले मिसांव. आज 22-70 जाणांच्या ग्रुपांत कोणें पुरो बॅप्टिजम कान गेला पळय, कोणें पुरो बौतिजम कान गेला, ते सगळे ह्या ग्रुपांत येतात. आनी कोणाची नांवां बरोवन नात, कितले जण आसले आनी तुका कोणाची पुरा नांवां. त्या 12 जाणां अपोस्तल मारिफात 22-70 जाणांक धाडचें जेजून आज तो संदेश दिवचो. आनी हर एका हळ्यांक ताणें धाडचें. सुन्या वखटा मदें तो धाडटा. पूण सत्र आयकरा म्हूण सांगता. सत्र आयकरा. सुन्या वखटा मदें हांव शेळयांक धाडलेले बरें हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं दी, बुती जावं दी, वानो जावं दी, वरिनाकात. वाटेर कोणाकी सालाम मारूंक रावनाकात. खंयच्याय घरान तुमी रिकतना तुमी पयलें अशें सांगत जाय, समाधान ह्या घराक. आमी मस्त घरांनी भेट करता, मस्त कुटुंबांनी भेट करता. हे एक उतार घरा भितर रिकतना आमकां सांगूंक जायना. कित्याक सांगूंक जायना? देखून आज हें आमचें एक मिसांव. कोणाच्या घरा आमी भेट करता, जावं पुरो आमच्या कुटुंबाच्या घरान हांव भेट करता, जावं आमी खंय आमी विजीट करता कोणाच्या घरांनी, ती एक समाधान मागोवंक आमकां आमच्या इतल्याक कोणाक आयकोवचे बरी गरज ना. आमच्या इतल्या ते मागून आमची मेठां भितर दवरतना त्या मेन डोरा जावन समाधान ह्या घरांत आनी ह्या घरांत रावतले हर एकल्याक. कोण थंय समाधान आशेवचो मनीस आसता जाल्यार देवाचें उतर सांगता आमचें समाधान थंय रावतलें. ना तर जालें तांकां समाधान नाका, ती समाधान काणी घेवंक तयार नात, तर तुजें समाधान तुका फाटीं मेळटलें. देखून 22-70 जाणांक धाडटा आसतना एक ग्रूप आसात जेजूचे. एक 3 ग्रूप आसात. एक ग्रूप 12 जाणांचो ग्रूप, मागीर एक 13 जाणांचो ग्रूप केदाळाय. 13 जाणांक केदाळाय जेजू आपोवन व्हरतलो तशें सांगता. खंय आज आपण अद्भुतां करतना ते 1 जाण आसतले. जेजू रुपांतर जातना ते 1 जाण आसतले. आज आमी खंयच्या ग्रुपांत रावंक आशयता? 13 जाणांच्या ग्रुपांत गी ते देवाचें एक्सपिरियन्स विशेष, देवाचें सांगातपण विशेष, देवाचे हजरपण विशेष त्या ग्रुपान. दुसरें 12 जाणांचो ग्रूप तोय कांय उणें ना. त्या 12 जाणांच्या ग्रुपांत देवान 3 वर्सां तांचे सांगता मिसांव केल्ले. 12 जाण सांगता ताचे सांगता आसले. आतां ताचे मिसांव आखेर जावचे पयलें 22-70 जाणांक धाडटा. 22-70 जाणांचे खंडीत त्या ग्रुपांत हांवें आनी तुवें आसूंक जाय. म्हाका आनी तुका एक आपोवण दिला. ह्या संवसाराक धाडटा आसतना देवान म्हाका आनी तुका एक आपोवण दिला. म्हाका आनी तुका एक मिसांव दिला. ते मिसांव खंयचें म्हणून समजून काण घेवन ते मिसांव ह्या संवसारान जारी करचेंत म्हजो आनी तुजो उद्देश जायचे. देखून मिसांव म्हणटा आसतना खाली दुसऱ्यांनी मात करचे न्ही. हर एकल्यांनी कोणें बॅप्टिजम कान गेला, कोणें बौतिजम कान गेला, बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी कोणें बॅप्टिजम कान गेला, ताका ह्या संवसारान देवान मिसांवाक धाडला. ते 22-70 जाणां धाडले बरी. आज म्हाका आनी तुका धाडला. देखून आज आमी जाणा जाय जे म्हजें आनी तुजें मिसांव घालें गे म्हणून. म्हजें आनी तुजें मिसांव घालें. कित्या खातीर म्हाका आनी तुका धाडला? मस्त जाणां कित्याक म्हळ्यार देवान धाडलेलो उद्देश कितें म्हणून जारी जायनासता ह्याच तांकां समजनासतना तांच्यान ते एक जिवीत जियोवन लास्टाक जिवीत होगडोवचें जाल्या परिस्थितीक येता लोक. देखून आज आमी समजून काण गेल्यार म्हज्या आनी तुज्या जिवितान देवाचो उद्देश कितें म्हाका आनी तुका ह्या संवसाराक धाडलो, मिसांव कसलें देवान म्हाका आनी तुका दिला. देखून आमी व्हड मिसांव करून देवाचें उतार परगट करून सगळ्यान इतल्यान व्हडलें कन्वेन्शन करीचें म्हणून देवान खंय आमकां सांगूंक ना. तें गरजेना आमकां. पूण 1 by 1 आमी देवाची सुवार्ता परगट करियेत. शेअरिंग म्हणटात ताका. देवाचें उतार शेअरिंग करचें. प्रोक्लेमेशन न्हय, शेअरिंग करचें. शेअर करियेत आमी एकामेकां आमी वांटून घेवयेत. वांटून घेवचें देवाचें उतार. एक दोगांक तेका मेळटा आसतना कोणाच्यो खबरो उलोवच्या बदलाक, कोणाचे विशयेंत उलोवच्या बदलाक आमी तें एक देवाचें उतार शेअर करियेत. कितले मरे ल्हान ग्रुपांनी आमी मेळटा, खंय दिसाक कितले जाणांक आमी मेळटा. तर म्हजो आनी तुजो उद्देश कितें?
थंय आमी देवाचे उतार परगट करचे. ल्हान तरी देवान तुका विसरून काडला, देवान तुका एक शुभ वार्ता प्रसार करूंक, मागीर बरें करूंक, संवसारांत समाजांत बरीं कामां करूंक, वाड्यांत बरीं कामां करूंक, फिरगजेंत बरीं कामां करूंक देवान म्हाका आनी तुका विसरून काडलां. हर एक कितें तूं करताय पळय तें मिसांव जावन आसा. त्या मिसावाक तुका आनी देवान म्हाका आनी तुका आज विसरून काडला. ते देवाचें उतर मुखार सांगता पळया, खंयच्याय शारांत तुमी रिक्षा जाल्यार लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार ताणें कितें वाडलां तें जेवा आनी कितें थंय पिडेस्तांक थंय असल्या पिडेस्तांक गूण करा म्हणटा. गूण करा. पिडेस्तां खातीर मागा म्हण खंयीय झिजून सांगूं ना. पिडेस्तांक गूण करा म्हण सांगलां. जर आमी मस्त घरांनी पिडेस्ताच्या घरांनी बरा भेट करता, आस्पत्रेन भेट करता, तर एक आमी मागल्यार कितें जाता? थंयत त्या पिडेस्ताक मागता पिडा गूण जावच्या खातीर मागचें. पिडेस्ता खातीर आमी मागता आसतना पिडा गूण जावच्या खातीर मागो. जिजून क्लियर सांगला 22:70 थंय असल्या पिडेस्तांक सगळ्यांक गूण करा, देंवसार धांवडया आनी मेल्ल्यान जिवंत उठया. परिस्थिती कितली पळय, कितलें बरें देवाचें उतार सांगता. पूण खंयच्याय शारांत तुमी गेल्ल्या वेळार लोक तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार ती दुसरी गजाल. आमकां खंय जाल्यार खंडीत जावन आज कालच्या संवसारांत आमकां खंडीत जावन येवकार आसा. देवाचें उतार परगट करतल्यांक, देवाचें उतार शेअर करतल्यांक, एकामेकाक आदार दितल्यांक, एकामेकाक कुमक करतल्यांक, एकामेकाक आमची कितें आसा कामां सांगता करता आसतना खंडीत देव थंय आशिर्वाद घालता. आमी खंयच्याय परिस्थितीर आसूं दी, आज खंयच्याय परिस्थितीर तूं आसाय जावंक पुरो, आज तूं कश्टांत आसाय जावंक पुरो, अनवरांत आसा जावंक पुरो, पिड्या शिडात आसाय जावंक पुरो, पूण इतलें जाणा जा सरस्पोर देव तुजे सांगता आसा, जेजू तुजे सांगता आसा. तुका एका मिसांवाक ह्या संवसारांत धडला आसतना तें मिसांव कंप्लीट केल्या शिवाय तुज्या जिवितांत कितेंच घडोवंक सादना. देखून आज आमी इतलेंच मागया सोम्या, जेसू तुवें म्हाका दिल्लें मिसांव हांवें कंप्लीट करूंक म्हाका शिकय. खंयच्या वाटेन तूं आमकां आपोवन व्हरताय, कितें मिसांव तुवें आमकां दिलाय तें सगळें परिपूर्ण करूंक, ह्या संवसारांत बऱ्यांतल्या बरीं कामां करूंक आनी दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करूंक. आनी कितें म्हाका तुवें मिसांव दिलाय, इगर्जेन जावं दी, वाड्यान जावं दी, कटमान जावं दी, समाजान जावं दी, कितें म्हाका करूंक जाय तें बरें मात्र करूंक म्हाका तूं फावो कर. आनी 22-70 जाणांच्या ग्रुपांत तूं आसाय म्हणलें समजून काण गे. आज तुजें नांव तुजें दाखल कर. एकादां तूं ना म्हूण चिंताय जाल्यार आज तुजें नांव त्या 22-70 जाणांच्या ग्रुपांत दाखल कर. खंडीत जेजू तुजें नांव तें रजिस्ट्रेशन करतलो. तातूंत 72 जाणांच्या त्या ग्रुपांत तुजें नांव रजिस्ट्रेशन करतलो. खंडीत जावन तूं एकसुरो न्हय, या तूं एकसुरी न्हय. कित्याक देव आमच्या सांगता आसा, देव आमकां सांगता काण घेता. कित्याक ह्या सोम्याचें मिसांव हें जावन आसा. आमी ह्या संवसारांत आयिल्ले मिशनरी, आमी मिशनरी क्रिस्तांव. हर एक क्रिस्तांव कोण क्रिस्ताचें नांव काण घेता तो मिशनरी ह्या संवसारांत. देखून म्हाका आनी तुका एक मिसांव दिल्लें आसा, तें बऱ्या तरेन करूंक जाय कृपा आदार आज आमी मागया. आनी प्रत्येक जावन आमच्या भोंवरी आमच्या सांगाता आसल्या, आमच्या शेजारा आसलेल्यांक जायते जाणांक आमी कुमक करयेत. आज कुमक करतले ते मनीस उणे आसात. कोणाच्या कश्टांत स्पंदन करचे ते मनीस उणे आसात. कोणाची दुखां बसची मनीस उणे आसात. कोणाक बुजवून पाठोवची मनशां आज उणी आसात. ती आमी जावया गे. आज खंडीत जावन एक निचव करया, ती मनशां आमी जावया. आज जावन हो सगळो म्हयनो मिसांवाचो म्हयनो कांय तरी आमी बरेंपण करूंक ना जाल्यार खंयचेंय जायना जाल्यार ह्या मिशनरी खातीर मागूंक तरी मुखार सरा. इल्लो वेळ तरी आज मागण्यांत करचूंक आसतावन तुमी प्रयत्न करा मिशनरी खातीर मागोवंक. कितलो गी मिशनरी आसात, आनी तूं लायक आसात, याजक आसात, धार्मीक आसात, सक्कड आसात मिशनरी. आमी मिशनरी कितल्या डेंजरांत, कितल्या कश्टांत वावर करते आसात. एटलिस्ट तांचे खातीर मागया गे आमी. खंडीत जावन हो म्हयनो मागण्याचो म्हयनो, हो म्हयनो मिसांवाचो म्हयनो, हो म्हयनो म्हाका आनी तुका देवान आपोवणे दिल्लो म्हयनो. आनी आज 22-70 जाणांक धाडचे संदेश जेजू म्हाका आनी तुका दिता आसतना त्या ग्रुपांत हांव आनी तूं आसाव आनी खंडीत जावन आमचें नांव रजिस्ट्रेशन करया जेजू सांगता त्या 22-70 ग्रुपांत. आनी मुखार मिसांव करूंक फुडें सरया. हेंच आज आमचें मागणें जावं दी. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन.
नमान मरिय कृपेन भरलेले समितीचे सांगाता श्रीमतेर तूं सदैव आनी सदैव फावट शेण जेजो भगवंती मरिय देवाच्या माया मापी हांकां तेर विनयतिकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस दिव आनी सोर आयच्या दिसा तुमकां ह्या मिसावांत देव आपणें दिव दी आनी त्या मिसावांत आमकां जैते वंत करून दी म्हूण मागता खंडीत जावन देव तुमकां बरें करून दी आयच्या दिसा देव बरें करूं समेस्तांक